पैंगीण कुलटी मळार उद्देगीक वसणुकेक थंयचो लोक विरोध करता। पैंगीणच्या लोकांनी पणजे मोर्चो काडून आयडीसी अधिकाऱ्यांक निवेदन दिले। पैंगीण वाठारांत उद्देगीक वसणूक हाडपाचो यत्न केल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी लोकांनी दिल्या। इतले मजगती बोड्ड्या दिवचलच्या लोकांनी दिवचल पालिकेचेर मोर्चो काडून बांदकाम प्रकल्पाचे लायसन रद्द करचे म्हूण नेट लायलो। पैंगीणच्या लोकांनी बुधवारा पणजे मोर्चो काडलो। पैंगीण वाठारांत उद्देगीक वसणूक नाका अशी तांची मागणी। काणकोण उद्देगीक वसणूक आदी जाग्यार घालात अशें तांचें म्हणणें। आमगेली थंय एक मळ आसा, त्या मळाचेर आयडीसी इंडस्ट्रियल इस्टेट 40 लाख स्क्वेअर मिटराचें मळ, ताचेर 3,80,000 स्क्वेअर मिटर आतां एक्वायर करपाक सोदतात आनी सवका पुराय 40 लाख ते एक्वायर करपाक तांगे मना आसा। काणकोणाक एक इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, 97 थंय प्लॉट्स आसात, तेतूंतले 10 सुद्दां प्लॉट थंय काम करनात, ते सगळी डिफंक आसा, ती सगळी रान वाडला थंय। आमचें म्हणणें आसा की तें पयलीं जाग्यार घालात, की आमकां तें इंडस्ट्रियल इस्टेट नाका। इतले मजगती बोड्ड्या दिवचल वाठारांतल्या थळाव्यांनी बुधवारा दिवचल पालिकेचेर मोर्चो काडून बोड्ड्या वाठारांतले बांदकाम प्रकल्पाचे लायसन रद्द करपाची मागणी केली। पोरणे देवूळ मोडून प्रकल्प बांदतात असो तांचो आरोप आसा। आमचें म्हणणें एकूच आसा की पब्लिका खातीर पयलीं वाट जाय, मागीर ती फुडें काम करप। पैशांच्या बळाचेर, ताकदीच्या बळाचेर तेंच्यांनी दादागिरी करून हांगा सगळीं जी कामां जी आहा ती इलिगल केल्लेली आसा। आनी आतां रोड ना, काल अशी स्थिती हांगा की सगळ्याक तेणी पत्रे मारून जे आहा ते सगळें पॅक केलें आनी वाट जी आहा ती वचपाची बंद केली। हांगा एक देवूळ जें आसलें, मंटप जालो, तो तेंच्यांनी इलिगल कसलेंच लायसन न काडटा डेमोलिश केलो। तेच्या नंतर हांगा एक पब्लीक संडास आसलो, तो पब्लीक संडास कोणाकूच सांगनासतना रातोरात JCB वापरले आनी तो डेमोलिश केलो। मी म्युनिसिपालिटीकूय सांगूंक सोदता, तुमी जर लोकांच्या विरोधाक जर कितें करशात जाल्यार याद दवरा, हे लोक तुमकां सोडल्या शिवाय रावचे ना। कारण ही आमची पारंपारीक वाट, ही जर वाट ब्लॉक जाली जाल्यार फाल्यां ह्या लोकांक खंयसरूच वाट्यो ना। माझ्या कडेन कितें जाता पळय हांव डेफिनेटली करतलो, त्या बद्दल तुमी निश्चित राव। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी उदय परब। कोंकणीवाद्यांनी आता आंदोलन हो विषय सोडून सकारात्मक भूमिका घेवन कोंकणीचे काम करचे असो उलो सभापती राजेंद्र आर्लेकारान मारलो। पयल्या कोंकणी शिक्षण परिशदेचे उक्तावण करतना तो उलयतालो। गोंय विधानसभेचे काम कोंकणींतल्यान चलता म्हूण सगळ्यांनी सभापतीचे अभिनंदन केले। सगळ्या शाळांनी कोंकणी सक्तीची करची असो थाराव परिशदेन पास केलो। बुधवारा पणजे जाल्ल्या पयल्या कोंकणी शिक्षण परिशदेचे सभापती राजेंद्र आर्लेकारान उक्तावण केले। कोंकणी मोग्यांनी आता आंदोलनाची भाषा सोडून सकारात्मक भूमिका घेवची असो उलो सभापतीन मारलो। आताचो काळ जो आसा म्हाका दिसता कोंकणी खातीर काम करपाचो आसा। आंदोलन आता फाटी पडलें, अशा मनस्थितींतल्यान आमी जर येत जाल्यार आमच्या कोंकणी चळवळीच्या बाबतींतले किंवा कोंकणीच्या एकंदरीत सगळ्या बाबतींतल्या विकासाच्या बाबतींतलो जो कितें विशय आसा ताज्या संदर्भातले सगळे प्रश्न आसात ते हळूहळू कुशीक वचत रावतले। कोंकणीतले शिक्षण बरें जालें जाल्यार कोंकणीची उदरगत जातली अशें राज्यभाषा संचालनालयाचे संचालक दोतोर प्रकाश वजरीकारान सांगलें। गोंय विधानसभेचें काम कोंकणीत करून सभापती राजेंद्र आर्लेकारान कोंकणी भाशेची व्हडली सेवा केल्या म्हूण कोंकणी शिक्षण परिशदेचो निमंत्रक भिकू भौमी नायक आनी कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष पुंडलीक नायकान आर्लेकाराची तोखणाय केली। कोंकणी भाशेचो एक लेखक सभापती जावन गेलो, ताज्यान तें करूं येतालें पूण ताजे कडल्यान तें जमलें ना, तुमी करून दाखयलें। गोंयांतल्या सगळ्या शाळांनी कोंकणी विशय सक्तीचो करचो अशें मागणी करपी आनी हेर साबार थाराव ह्या शिक्षण परिशदेंत पास जाले। ही परिशद मागता की ही शिक्षण खात्याच्या संचालकान जी परिपत्रकां स्कुलांत धाडटात ती कोंकणींतल्यान धाडची। कोंकणी विशय सगळ्या शाळांनी कित्याक ना, राजभाषा ह्या कायद्या प्रमाण विशेष भाग म्हणून विशय पर्यायाची दवरनासतना सक्तीचो जावंक जाय। सरकारान बेगोबेग कोंकणी DED सुरू करचें, पुस्तकां तयार करपाचें कामूय बेगोबेग सुरू करचें। सरकारान गांवांनी कोंकणी शाळा उगडून त्या शाळांनी ह्या शिक्षकाचो आस्पाव करचो। प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।